नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। 24 वरां भितर 2 भिरांकूळ अपघात, एक कायसू जंक्शन जाल्यार दुसरो सालेली 70, दोगांक मरण, फुडलो तपास सुरू। एकता नगर म्हापशा सेप्टीक टाकी खाली करतना कामगाराक मरण, टाकयेन आडकून उरिल्ल्यान घुसपुटून आयले, दुर्दैवी मरण। नवो वाडो तमसुली वाठारांत बेरेस्तारा फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून 4 लाखांचे लुकसाण, उज्यांत लांकडाक खाक, उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन उजो हाडलो नियंत्रणांत। खोला आनी बार्शी पंचायतीचे शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्यांचो विरोध, खंयच्याच परिस्थितींत हो फिश मिल नाका, थळाव्यांची शिटकावणी। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर केल्ल्या आरोपांक लागून भाजपाचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भाजपाच्या प्रवक्त्याक कडल्यान खर टिका। प्रजासत्ताक दिसा सागर नायक मुळे ह्या गोंयच्या कावी आर्ट कलाकाराक मन की बातान आपोवणे। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। 24 वरां भितर 2 भिरांकूळ अपघात जाले। एक वेर्णा हायवेच्या कायसुवा जंक्शनाचेर जाल्यार दुसरो सालेली 70त। दोनूय अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयले। फुडलो तपास सुरू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। भिरांकूळ अपघातांनी कितल्याशाच लोकांनी जीव वगडायल्ले आसा। 24 वरां भितर 2 अपघात। पयलो भिरांकूळ अपघात सालेली 70त जालो। रस्त्यान वचपी म्हशींक वाटायतना संरक्षण वण्टीक धपको दिवन हेदोडे 70च्या नेहाल गावडे ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। आमकां खबर आसा की गोंयभर सध्या अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। 70न तर ह्या दिसान 2 अपघात जालोलो आनी दोगा तरणाट्याचो मृत्यू जालोलो आसा। काल सालेली 70 हांगासर ब्रेस्तारा सांजचो 7 वरांचेर यमा मोटरसायकल GH04 6055 ह्या मोटरसायकलीन संरक्षण भिंतीर गाडी मारून ह्यो भीषण अपघातात एका तरणाट्याचो जाग्यार मृत्यू जालोलो आसा। ह्यो तरणाटो जावन आसा येदोडे हांगातलो नेहाल उल्हास गावडे आनी ह्यो 23 वर्सांचो। ह्यो पासपोर्ट ऑफिसान पणजे कार्यालयान कामाक आसलेलो आनी ह्यो काम सोडून जेन्ना आपले घरा हेदोडे 70 हांगासर येतालो तेन्ना सालेली जेन्ना पावलो तेन्ना वाटेर गोरवां आसलेलीं अशें म्हणटा आनी त्या गोरवांक जुगोवपा खातीर त्यांनी तेजो ताबो गाडयेचो सुटलो आनी त्यांनी सायडीक आसलेले रस्त्याच्या सायडीक आसलेले संरक्षण भिंतीक त्यांनी गाडी मारली आनी तो जाग्यारच पडलो। आनी जेन्ना 108 आयली आनी तेका वाळपे हॉस्पिटलान हाडले तेन्ना डॉक्टरान तेका मृत्यू घोशीत केले। हेजो तपास पोलीस निरीक्षक राहुल नाईक हेज्या मार्गदर्शना खाली विष्णू जाधव फुडलो तपास करीत आसा। आज तेजो पोस्टमार्टम जातलो आनी फुडले सोपस्कार पूर्ण जातले। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। मजगती दुसरो भिरांकूळ अपघात शुक्रारा सकाळी वेर्णा हायवे वेयल्या कायसू जंक्शनाचेर रिक्षा आनी 2 दुचाकी मदीं जालो। रिक्षा आनी 2 मोटरसायकलींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान दुचाकी चलोवपी फ्रांसीस सिल्वा हांकां जाग्यारूच मरण आयले। मजगती ह्या अपघाताची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळावो आमदार आंतोन वाज घडणूक थळार पावलो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। फोन केलो तशें हांगासर एक्सिडेंट जालो जेन्ना हांव रोखडोच हांगासर येयलो तेन्ना तेजी बॉडी आहली, तेजो जो चेडो आहलो तेका म्हाका एम्बुलन्स घालून हॉस्पिटलान व्हेलेलो आसा। हांवें ती इन्क्वायरी केली बरोवन चेडो बरो आसा, चेड्याक व्हडलेशें प्रॉब्लम पांयां मातशें इल्लोसो माल लागलो आसा अशें म्हणून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां। आनी तो आमचो भाव, आमचो वेवसाचो भाव तो एक्सपायर्ड जालो, तो डॅडी एक्सपायर्ड जालो। जेन्ना हांवें पळयलो तेन्ना खरेंच ही दुखाची खबर हांगासर एक जंक्शन आसा कोणसुवा जें जंक्शन जें आसा तें सारकें खरेंच हांगा लोकांक भरपूर हांगासर प्रॉब्लम जाता। आनीक म्हाका दिसता लोकांचो आत्मोस म्हाका आमचे ते गांवच्या भावांनी म्हाका सांगला ते प्रमाणे तांचो पयलीं भरपूर डिमांड आहलो हांगासर स्पीड ब्रेकर वो हांगा सिग्नल येवचें अशें म्हणून ताचो डिमांड आहलो। हाचेर हांव आतां म्हाकाय हांवें पयलीं हेचेर हांव आसा
ऑन द स्पॉट हांव थंय आसा आनी पयले हांगासर व्हेरी डेंजर आसा आनी म्हजो एक डिमांड आसतलो गव्हर्मेंटा लागीं फाल्यांच आयजूच हांव घालपाक सोदता आमचे ट्रान्सपोर्ट रोड्स आनी हांगासर आमकां एक स्पीड ब्रेकर वो सिग्नल हांगा दिवचें कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट केन्नाय कितें जावपाक येता हेच्यानी पयलीं हांगासर जाल्लें आसा म्हणटच म्हाका जाय जाता तितले बेगीन आमकां सिग्नल नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर हांगा घालपाक जाता तितले बेगीन हांव प्रपोज आमच्या गव्हर्मेंटाल्या करता म्हाका जाता तितले बेगीन करून घेवपाक हांव वावुरतलो. आज एक व्हडली दुखाची खबर म्हणली जाल्यार हिंगा हे हायवेचेर आमचो गांवचो भाव जो आज चर्ची वयतालो रिट्रीटाक तो आनी तेगे चेडो सो जेवा तो पास जाता आसतना तेका हिंगा एक्सिडेंट जाला. आतां एक्सिडेंटा वयर हांव कांय उलोवपाक सोदना, म्हाका कांय खबर ना कितें एक्सिडेंटाक कितें कोणें चुकून हांव पूण हांव एक सांगूंक सोदता सरकाराक की ही हायवेचेर तरी एक सिग्नल जाय, दुसरे क्विनी नागर आहा थिंगाय सिग्नल जाय, वेर्ना आहा तेंय सिग्नल जाय. सो हेच करून तरी हे भाशेन तरी मरण जाता मिन्स आनी ह्या सरकाराक दिश्टी पडटा. सो सरकारान तरी हेजेर कितें तरी उपाय घेवपाक जाय. आमचो आमदार बाबांतलो बाब सडसडी धांवन येयलो, ताणें जायती वेवस्था सांगलां आपण मुखार आपल्याचे स्टेप घेता. पूण हांव आतां हें उलयताले आमच्या गांवचे भाव सांगताय 10 वर्सां जालीं तेणी प्रोपोजल मांडलेलो हिंगा सिग्नल जाय म्हूण, पूण तांचे कोणेंय कानार घेयलें ना. हांव सरकाराक मागूंक सोदतां की इमिजिएटली पयलो हिंगा हें जाचना फुडें सिग्नल जाचना फुडें ट्राफीक पुलीस दवर, कित्याक तुमी ट्राफीक पुलीस आज जायते आहाय रोडांचेर तालाव दिताय ते दिश्टी पडटाय. सो हिंगा एक पुलीस दवराय ट्राफीक सिग्नल जावचे आदीं, क्विनी नागर दवराय, वेर्नाय दवराय. हे एक्सिडेंटल झोन जे आमकां दिश्टी पडटा आनी लोक मागोता. सो हांव सरकाराक इतलें मागोता हे स्पीड सिग्नल जावचे आदीं आमकां हिंगा ट्राफीक पुलीस जाय. आनी हेज्यात तरी आतां हे 2 एक्सिडेंट जाले आमच्या वेलसांचे, एकलें थोड्या वर्सां जालीं एक चेवडो मेलो हिंगा आनी हो दुसरो. सो हितून तरी आमी वगेर आयले तर कांय जावपाक ना. आमी सरकारा मुखार मांडपा जाय कित्याक आज सरकार आमी जाणाय जायते डेव्हलपमेंट करता, ब्रिजीस दीस एंड दॅट, पूण लोक तर असले रोडांचेर तर मोता. सो आमचो एज अ सोशल वर्कर आमी कितें तरी मुखार हाडपा जाय. आनी मुखार म्हणजे ट्राफीक पुलीस पयलें कित्याक ते सिग्नल घालता म्हळ्यार वगत जातलो. सो ट्राफीक पुलीस हांव मागता हे जॉयंटांचेर ट्राफीक पुलीस जाय. सो हें तर करना आमी मुखार वयलो आमचे स्टेप कितें करपा आहा आमी करतले. गांवचो लोक एकठांय जातालो हिंगा आमी बंद करपा आमचे चिंतप आसतलें मुखार वयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नवोवाडो तमसुली वाठारांत बिरेस्तारा राती फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाले. प्लायवूड आनी हेर लांकडां उज्यान लासून खाक जाल्यात. हो उजो कोणे लायला असो दुबाव मालकाक आयला. ह्या फर्निचर वर्कशॉपाक लायट कनेक्शन नाशिल्लें. गरजेपुरती घरांतल्यान लायट घेतिल्ली अशें वर्कशॉप मालक सांगता. नववाडा तामसुली वाठारांत ब्रेस्तारा राती 10:30 वरांचेर धनंजय च्यारी हांच्या फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून लाखांचे लुकसाण जाले. ह्या उज्यांत लांकडां लासून गोबर जाल्यात. हो उजो कोणे लायला असो दुबाव मालकाक आयला. फर्निचर वर्कशॉपात लायट कनेक्शन नाशिल्ले. गरजेपुरती घरांतली लायट हाडून वापर करताले अशें तो सांगता. काल आमी हांगासरल्यान धांक सुमार जात्रेक गेले, म्हणजे कालो आशिल्लो. काल्याक 10-15 मिनटांनी म्हाका 10-15 दिसांक म्हाका फोन की हांगासर आमचे वर्कशॉपाक भरपूर उजो लागला म्हणून. आनी हांवें जेन्ना हांगा येवन पळयलो जाल्यार हांगासर भरपूर उजो भेटलो आनी सगळे वाड्या वयले येवन हांगा पावपाक प्रयत्न केलो पूण शक्य जालें ना. उज्याचेर इतलो उजो आशिल्लो की सगळें जळून म्हणजे काबार जालें सगळें. मटेरियल म्हणजे भरपूर आशिल्लें, जवळ जवळ 1.5 लाखाचें मटेरियल आशिल्लें म्हणजे टूल्स सगळे मेळून म्हाका 3-3.5 लाखाचें म्हाका लॉस जालें टोटल. हो उजो म्हजो असो शॉर्ट सर्किटान वायर बी लायना हांगासर, पण लायला पर्सनली लायला, कित्याक लायला खबर ना. त्या बद्दल कितें पुलीस कंप्लेन केल्या हांवें. आज मंडळा पुलिसांनी कंप्लेन केल्ली आसा सगळी. तुमकां कोणाचेर दुबाव बीन तसो कितें? दुबाव असो घेवं शकना, आसा म्हण हांव सांगूं शकना कित्याक सगळे आमचेच मनीस आसा हांगासर. तशें एक पर्पज लायला सारको कळटा, कित्याक असो उजो लागूं शकना केन्ना भितरल्यान. कित्याक वायर कनेक्शन आसलें लावंक शॉर्ट सर्कीट जाली म्हणटा. तुमच्या वाटशे हांगासर वायर सर्कीट हें बी ना, कनेक्शन ना. ब्रेस्तारा राती धनंजय च्यारी काल्याक गेल्ल्या वेळार ही घडणूक घडली.
आशिकुशीच्या लोकांनी उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. उपरांत कुणय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. आमी असो नवो वाडो तामसुली हांगासर जंय राती सुमार 10 वरांचेर धनंजय च्यारी यांच्या लाकडाच्या फर्निचर शॉपाक हांगा वर्कशॉपाक उजो लागून सुमार 3 ते 3.5 लाखाचें लुकसाण जालां. ही भर लोकवस्ती आशिल्लो हो भाग आनी धनंजय बाब राती हांगा शेजाराक कालो चालू आसा. सो धांक सुमार तो काल्याक वचपाक भायर सरलो आनी अवघ्या 10 ते 15 मिनटांच्या मजगती तेजें आख्खें आस्थापन जळून काबार जालां. तितून प्लायवूड आशिल्लो, सनमायक आशिल्लो, फर्निचर आनी बाकीची लाकडां आशिल्लीं. त्याच बरोबर ते काम करता ती सगळी टूल्स जी उपकरणां आशिल्लीं ती सगळीं जळोन हांगा काबार जाल्या. पुणे अग्निशमन दलान हांगा घटनास्थळाचेर येवन थळाव्या लोकांच्या मदतीन हो उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 3 ते 3.5 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशें अग्निशमन दलाचे अधिकारी हांणी सांगलें. आनी सध्या पुलीस कंप्लेन जाल्या. धनंजय बाब च्यारी हांकां दुबाव आसा, कोणे तरी घातपात केला खरो, म्हटल्यार नक्की कोणे केला हे ते सांगपाक शकना. पुलिसांनी हेचेर योग्य तपास करचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. खोला लोकांनी फिश मिलाक खर विरोध केला. खोला आनी बार्शी ह्या दोन्ही पंचायतीच्या शिमेर येवपी हो फिश मिल थळाव्या लोकांक नाका अशें ते सांगतात. हजारांनी लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेर आदारीत आसात. ह्या फिश मिलाक लागून लोकांच्या जिविताचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा. खोला आणि बार्शी पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. हे फिश मिल ह्या वाठारात आयल्यार न्हंयच्या उदकाचेर परिणाम जातलो. आमी न्हंयच्या उदकाचेर आमची जीण जगतात अशें ते सांगतात. ह्या पळय फिश मिल आपण हे करता ही ते आमकां नाका. पळय आमगे पळय हे फिश मिल केल्या तूं आमगे कोंबाय एक 10,000 कितें तरी कितें लोक हे कितें उदक खावपाचें आनी ते मोटर चलता कितले त्याच उदकान कितें मोटर घायला आमी आनी तेजे वयल्यान आमगे आनी त्या उदक हें जालें आमी जिवन कशें जावप. हय हे पळय घरा आसा सायडीक हे पळय आनी हेवटेन आतां हिंगा पळय सगळें आनी हें आसता जाल्यार मागीर कशें जातलें. हें फिश मिल आमकां नाका. ज्या सुवातेर फिश मिल येवपाच्यो हालचाली सुरू आसात ते सुवातेर लोक सच्च आपल्या व्यवसाया खातीर भोंवतात. एकदां फिश मिल सुरू जाले भरमसाट ट्रक ह्या वाठारांत येतले. भुरग्यां बायलांक चलत भोंवपाक मेळचें ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या रस्त्यार बारीक रोड आख्खी 5,000-2,000 गाडी येतली. आख्खी उदक आमची वचपाक वाडना बरो. बायलो भुरगे वचपाचे समोन तांकां वयर लोकांनी येयलो कितें तर धरलो पकडलो मारले गेले. गांवांत कांय कळपाना. भायल्या भायर ते कोट उडयतले. अशें तेमगे विशय आमचे ताका लागून गांवांत पयस धरला. हें फिश मिल म्हण तें लावपाक नाका. आख्खी खोल पंचायत तिगे आगे आगोवन धरलेल्या तिगे कुडय आंबडे कारेगाळ कोंब्या 10 तरी मोटर आसतले. तितल्या लोकांक प्रॉब्लेम फाटीं कितल्या फावट मिटींग घेतली. आतां समोर तो परत तेमकां हाडपा आयले. आतां परत सगळो परत आपोवन मिटींग घेता आमी. 4-5 बसका जाल्यो तेन्ना मातसो आवाज नाशिल्लो पूण आतां परत फिश मिल येवपाच्यो हालचाली सुरू आसात अशें थळावे सांगतात. हांवें म्हळें कितें करपाचें ना आपले गोरू हाडटा आनी थिमा 50 गाय हाडपाच्यो 50 करता म्हणपाक आपूण आनीक फाल्यां म्हणपाक ती गाय डेरी करपाची हय जाल्यार म्हळें हें कितें केलें तुवें हें म्हळें 2 मिनटां हें दवरला हें दवरला म्हळें जाल्यार तें म्हणपाक उदक साठोवपाचें आनी तें हें गोरू हांवें हय म्हणलें हें म्हळें तूं म्हाका सांगनाका कोणा फीस येयला पळय तेजे जाता म्हण आमकां आवाज जाता आमी तें नाका म्हूण बंद कर तें आमकां नाका. हें फीस मिल म्हणजे हांगा नाका. हें आमचे इतलो लोक आसा आनी आमी तें हें जायला आनी हे इतल्या गांवचे लोक आमी वखद करतले आनी फक्त आमी जावपाक हें अशें जावचें ना. अशें आमचे फाल्यां इलेक्शन आहा. ह्या इलेक्शनाक आमी फुल विचार करचो पडटलो. आतां कमी कमी आमगे 10-25,000 लोक हे उदक खाताय. हे लोक आतां आहाय ते आमगे सगळे ओपोज जाय तेका जाल्यार हें आमी फुली इलेक्शनाक विचार करचो पडटलो. आतां बार्शा पंचायतान आमगे खोला पंचायत ही बॉर्डर आमच्या बॉर्डरीचे आहाय आनी आतां तेंगे पळय फिश मिल घालपाक सोदता ते. आमकां गांव आमगे लागीं आहा थिंगा प्रायमरी शाळा आहा घर आहाय बालवाडी आहा आनी हें फिश मिल तर केलें जाल्यार आमगे न्हंय उदक वयतलें. न्हंयेक आमगे 15 मिटरांचेर सुमार न्हंय आहा तेजेर. त्या उदकाचेर आमी सगळें आगोवन खोला कारेगाळ कुडे आंबडे सगळें आमी त्या उदकाचेर जगताय. आनी हें तर करीत जाल्यार आमी कांय इलाज ना मागीर. आमी आमदार बी येयले सगळे कोण आरजे येयले कोण एलटन येयले सगळे MLA सगळे कोण येवन गेले. तेणी सपोर्ट केला तुमकां? हय तेमी आमी सपोर्ट केला जावपा ना म्हणून. हे फिश मिल केले जाल्यार खूब आमगे अशें जनावर भोंवपाक आहाय गोरवां सगळीं आनी आमकां गांव उदक हिंगचा आमकां ह्या उदकाचेर आमी डिपेंड आहाय गांव पुराय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाचे सगळ्या भक्तांक माये मोगाचे आपोवणे. देवस्थान समिती श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थान फातर्पे. स्वताचो विकास करात, लक्षांत दवरात. गती आणि वाढ ही चितेपणाची लक्षणां आसात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानी सिद्धेश श्रीपाद नायक, युवा फुडारी आनी अध्यक्ष उत्तर गोंय जिल्लो परिशद. विसवा उपरांत येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर केल्ल्या आरोपांक लागून भाजपाचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भाजपाच्या प्रवक्त्या कडल्यान खर टिका जाल्या. पणजेच्या आदल्या आमदारान 25 वर्सां सगळो घोळ करून दवरिल्लो, देखून पणजेकार आतां त्रास सोंसतात असो आरोप बाबुशान केल्लो. पर्रीकाराचेर केल्ले विधान निंदा करपा सारके आनी घृणास्पद अशी खर टिका भाजप प्रवक्त्यान केला. See, the most important thing here as far as the thing is concerned is smart city. Is the MD who was posted at that time, that Chaudhary. Now, who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. Any सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता. Because that consultant appoint केल्लो. Consultant is not even on the side. कोट्यांनी रुपया हल्ले consultant. So there is no one here basically. हांगा पाय ना मायना थिंगा आतां पळोवपाक. हें आमी करतूंक आतां हें केलेलें आहा ती तो मनशान कोण केल्लें तेणी. हेका केन्ना 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचें आमी आयज भोगता. We are trying to basically to create an infrastructure. हिंगा पूल बी बांदून गेल्ले, पणजे सोडून गेले. आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं. पणजेचें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची, नाका दाखोवची. हो प्रोजेक्ट हांवें केला, तो प्रोजेक्ट केला, ते प्रोजेक्ट केले. सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅझिनो घालून. मनोहरभाई पर्रीकार हे गोंयचेच न्हय तर म्हाका दिसता संपूर्ण देशाचे एक खूब व्हडले नेते आशिल्ले आनी तांच्या कामगिरी बद्दल आमकां सदांच एक आत्मीयता आनी अभिमान आशिल्लो. काल काही जो अनफॉर्च्युनेट कमेंट्स तांचेर केले गेले किंवा तांणी पणजे खातीर कितें केलां कितें करूना हाजेर जे काही प्रयत्न जाले ते म्हाका दिसता एकदम घृणास्पद आसात, निंदनीय आसात आनी सत्याची कास सोडून आसात. म्हाका दिसता मनोहरभाईंचें कंट्रिब्युशन गोंया खातीर आसूं एज मुख्यमंत्री किंवा पणजे खातीर एज MLA तशेंच देशाचे रक्षा मंत्री म्हणून तांणी जी कामगिरी केली ताज्या बद्दल म्हाका दिसता तांकां सदांच लोकां कडल्यान प्रेम आनी आदर मेळ्ळो. ह्याच तांचें काम पळोवन स्वता प्रधानमंत्र्यांनी श्री नरेंद्र मोदीजींनी तांकां आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणलें आनी हें म्हणटा आसतनाच तांणी तांकां पद्मभूषण हें तांकां मरणोत्तर तांकां ही पदवी दिली. आनी म्हाका दिसता हें खंयचेच तांणी जर काम करूनाशिल्लें जाल्यार हें जावचें नाशिल्लें. तर म्हाका हें सांगीन दिसता की जांकां कोणा मनोहरभाईचेर आक्षेप घेवपाक जाय तांणी ते जेन्ना कार्यावळींत आशिल्ले तेन्ना करपाचो आनी तेन्ना तांच्या विरोधान इलेक्शन लडून हे लोकांक सांगपाचें. पण आज जेन्ना ते उत्तर दिवपाक ना, तांकां वचून 5 वर्सां जाल्यां, तांच्या बद्दल ही केल्ली विधानां म्हाका दिसता एक प्रत्येक कार्यकर्त्याक दुखोवपी आसा.
आनी हांव जेन्ना प्रत्येक कार्यकर्त्याक म्हणटा म्हाका दिसना खंयच्याच भाजपा कार्यकर्त्याक मनोहरभाईचेर केल्ले क्रिटिसिजम पचनी पडल्या आनी कोणूय आसूं मागीर तो म्हणजे प्रत्येक भाजपाक गोंयान रुजोवपाक जो मनोहरभाईचो एक रोल आसा तो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो ठरला आनी मनोहरभाई जर सारके जर निस्वार्थी लिडर नाशिल्ले जाल्यार गोंयान BJP सत्तेर येवची नाशिल्ली. तर त्यामुळे आज सत्तेर येतकूच लोकांक उलोवपाक सोंपें पण सत्तेर हाडपाक त्यांनी केल्ले अथक परिश्रम आनी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांचो आशिल्लो तांचेर विश्वास म्हाका दिसता हो सदांच याद दवरचो. गोंयचो कावी चित्रकार सागर नाईक मोळे हांकां भारत सरकारा कडल्यान प्रजासत्ताक दिसा मन की बात ह्या कार्यावळींत अतिथी म्हूण आपोवणें आयला. हो गोंयच्या कलाकारांचो भोवमान ताका लागून साबार मळावेल्यान सागर नाईक मोळे हांकां मानेस्तांनी परबीं भेटयल्या. नमस्कार, हांव सागर नाईक मोळे. सांगपाक म्हाका खूब खोशी जाता आनी उमेद भोगता की येता ते 26 जानेवारीक रिपब्लीक डेक भारत मातेन आमची गोंयचे मातेक परत उलो मारले आसा आनी म्हाका PMO भारत सरकारा कडल्यान इन्विटेशन येयल्लें आसा की रिपब्लीक डेक मन की बाताचो गेस्ट म्हणून. थोडे वर्स पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव रिपब्लीक डे वर्सान वर्स परेड पळयता तेन्ना हांवें एक दीस सांगलें की ह्या ऑफिशियलीक रॅलीक हांवूय एक दीस ना एक दीस असो आसतलो म्हणून थंय बी ऑफिशियली इनवायटेड म्हणून. आनी ती गजाल ह्या वर्सा 2024 खरी जाता आनी तेका लागून हें सगळें हांव क्रेडीट सगळें हांव मातयेकूच दिता, कावी आर्टाकूच दिता आनी तुमकां सगळ्यांक दिता कारण तुमचे सगळे मोगाक लागून आनी देवाच्या आशिर्वादाक लागून हें जावपाक पावलें. सांगपाक खूब उमेद जाता की हें आतां जातलें तें म्हगेलें भारत सरकारा कडल्यान 4थी रिकॉग्निशन जातलें. सो हेजे फुडले आनी प्रगतीक लागून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन प्रार्थना करता की तुमचो मोग आशिर्वाद आनी तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच आसचो आनी अशेंच आर्टाक लागून कावी आर्टाक लागून आनी देशाक लागून वावरपाक लागून म्हाका हातभार दिवचो. देव बरें करूं. एकता नगर म्हापशा वाठारांत सेप्टीक टाकी खाली करतना भितर टाकयेंत अडकून यमनाप्पा मदार ह्या कामगाराक मरण आयलें. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान त्या कामगाराची कूड टाकयेंतल्यान भायर काडली. फुडलो तपास सुरू आसा. पोट भरपा खातीर मनशाक कसलेंय काम करचें पडटा. कांय लोकांक पोटा भरपा खातीर सेप्टीक टाकयो खाली करच्यो पडटात. मात असली कामां करतना लोकांक जिवूय वगडावचो पडटा. अशीच एक दुर्दैवी घडणूक बिरेस्तारा राती एकता नगर म्हापशा वाठारांत घडली. सेप्टीक टाकी खाली करतना कामगार टाकयेंत आडकलो. टाकयेंत आडकून उरिल्ल्यान ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. देखून त्या टाकयेंत घुसपटून ताका मरण आयलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान ताची कूड टाकयेंतल्यान भायर काडली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. 12:09 कॉल आयले एक मनीस सेप्टीक टँकान पडलो म्हणून. सो 24/7 आमच्या गाडयेंतल्यान आमी टर्न आवट केलो म्हाज्या स्टाफा सगळ्यात पॉयंटार पावलो. पॉयंटार आमच्या लक्षांत अशें आयलां की ती सेप्टीक टँक खाली करपाक तांचो प्रोसेस स्टार्ट आशिल्लो प्रोसेसींग. सो प्रोसेसींग स्टार्ट आसल्या कारणान ह्यो कितें तरी पंप बंद पडलो आसलो कितें पंपाक लागून ह्यो भितून देंवलो आसतलो. ती गॅस इतली भयानक आसता की ती कार्बन मोनॉक्सायड आसता. अशेंच म्हाका आनी एकदा अनुभव मेळ्ळा पणजे आमचे वतना बांबोळे कडेन GMC कडेन ती अशीच एक टँक आसली ती खाली करताले तेन्ना 4 बॉडी अशें ताणें काडले त्यांनी सेप्टीक येताले. पूण हांगा कितें जालां हांगा जसो गोल सारको फुटाचो आशिल्लो डायरेक्टली आमी एंटर करूंक शकना. सो आमकां पयलीं तो स्लॅब आमकां ब्रेक करचो पडलो विदाउट हॅलो एमर्जन्सी इक्विपमेंट. सो आमी तो पयलीं ब्रेक केलो. तेन्ना म्हाजो फायर फायटर गिरीश गांवस स्वताक सेफ्टी बेल्ट ब्रिथींग ऑपरेटर्स विथ रोप्स हे घालून खाला देवलो. ताका रोप घातलो आनी ताका आमी भायर काडलो आनी तो पर्सन आमी PSI बाबलो परब म्हापसा पोल्युशन हँड ओवर केलो. टँक तेजी सादारण डीप 4 मीटर डीप आनी 3 मीटर लेंथ तेची 4 मीटर ब्रेथ 12 मिटराची अशी टँक आशिल्ली. ताका चंबर नासलो तेच्या कडेन ओल्ड आशिल्लो. म्हणजे ओल्ड म्हणजे पयलीं गोवरमेंट आमचे रावंड येताले तो पंपांतलो तो मटेरियल काडून ते त्या रावंडान घालताले. प्रोसेसींग स्टार्ट जालें. आमी गेल्या उपरांत इमिडिएटली तो प्रोसेस पयलो बंद केलो. तेन्ना तर आमची रेस्क्यू ऑपरेशन आमी स्टार्ट केला. लेबर 14 जाण आसले आनी ते आमी एक्सपर्ट सांगूंक शकना. आमकां पर्सन भितर पळोवप त्या काडप ही आमची जबाबदारी आशिल्ली. तो एकटो धरलो. पंप चालू आशिल्लो हेचो पंप पयलीं बंद केलो आनी त्या नंतर आमी फुडली कारवाई स्टार्ट केली.
पण हांवें PSIक दिला ते म्हाका हॉस्पिटलांत ताका गेला 108 सो तेचे मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसतलें डिस्ट्रिक्ट. तातूंत तेजें नांव अनप्पा माधर म्हणून तो थंयच रावता म्हणून तेजें टेन्शन. नमस्कार. काल राती एकता नगर हावसिंग बोर्ड हांगासरल्या एका प्रायवेट सेप्टीक टँक खाली करता आसतना एका कर्नाटक गांवांत रावपी गोंयांत काम करपी लेबर यमनप्पा मादार हो 28 वर्सांचो पिरायेचो स्वास कोंडल्या खातीर मरण पावलो. एकता नगर हावसिंग बोर्ड हांगासरल्या प्रायवेट सेप्टीक टँक काम करपा खातीर 4 लेबर हायर केल्ले. तेतूंतलो एक जाण ह्या सेप्टीक टँकान सकयल देंवल्लो. ही जी सेप्टीक टँक आशिल्ली ती खूब पोरणी आशिल्ली आनी तेजो जो चेंबर आशिल्लो तो खंय तरी कट करून हो जो यमनप्पा मदार आसा तो ताका त्या चेंबरांतल्यान भायर काडण्यात आयलो. जेन्ना काल राती 12:09 म्हापसा फायर ऑफिसान एक कॉल आयलो की अशी एक घटना घडल्या, तेन्ना बेगोबेग म्हापशेचे फायर फायटर्स थळाव्या जाग्याचेर पावले आनी तेंच्यांतलो जो फायर फायटर आसा लिडींग फायर फायटर गिरीश गावस हांणी धाडसीपणान तो चेंबर ओपन करून जो लेबर आशिल्लो ताका भायर काडलो. थळावे म्हापसाचे पुलीस जे आसात PSI बाबलो परब हांकां ही जी यमनप्पा मदार आसा ताका तांच्या स्वाधीन केले. त्याच बरोबर तेंच्यांनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर थंयसर रवाना केले. तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अणभव हो आपलो सगळ्यांत बरो शिक्षक. जो मेरेन जिवन आसा तो मेरेन शिकत रावात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त अमित अंकुश सावंत युवा फुडारी आनी सरपंच मांद्रे पंचायत. स्वताचो विकास करात, लक्षांत दवरात. गती आनी वाड हीच जितेपणाची लक्षणां आसात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमाने सिद्धेश श्रीपाद नायक युवा फुडारी आनी अध्यक्ष उत्तर गोंय जिल्लो परिशद. हांव हें करूंक शकना अशें केन्नाच म्हणू नाकात. तुमच्या अंतर्मनांत खूब शक्त आसा. तुमी अशक्य कामूय शक्य करूंक शकतात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त दोतोर केतन भाटीकार युवा फुडारी आनी समाज वावुरपी फोंडें गोंय. जे तुमकां मजत करतात तांकां विसरूं नाकात. जे तुमचेर मोग करतात तांचो दुस्वास करूं नाकात. जांचो तुमचेर विश्वास आसा तांकां फटोवं नाकात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त डॅनियल मायकल लोबो युवा फुडारी आनी सरपंच पर्रा पंचायत.